सगळ्यांक खबर आसा की ओमकार हत्ती गेली 10-12 दीस गोंय राज्याच्या पेडणे गावान आसा आणि हो बॉर्डर जो आमचो भाग आसा महाराष्ट्र आणि गोवा बॉर्डर हातून पयलीं येयल्लो। हांव फर्स्ट डेच्या दिसा हांव गेल्लो कडशी मोपा आणि नेताड्डे त्या सायडीन आणि तेन्ना आमी जे ऑफिसर आसले जे फॉरेस्टाचे तांकां विचारलेलो इश्यू कितें आसा तेन्ना ते सांगताले की जेन्ना आमचे फॉरेस्ट गार्ड किंवा फॉरेस्ट ऑफिसर आणि लोकल स्थानिक जेन्ना हत्ती त्या महाराष्ट्रान ज्या सायडीच्यान येयलो त्या सायडीच्यान घालोवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना महाराष्ट्राचे खंय थोडे गांवांतले ग्रामस्थ परतून ताका हे सायडीन धाडटाले आणि अशें करून 2-3 दीस गेले। ताच्या उपरांत हळूहळू तोरशान येयलो, तोरशाच्यान मागीर तामोशा पावलो आणि आयज एक 6-7 दीस जावन आयज उगवे गांवान येयल्लो आसा। म्हाका याद जाता की फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे ह्या विशया खातीर कर्नाटका फॉरेस्ट मिनिस्टराक मेळ्ळो। ह्या मेळ्या उपरांत आता 4-5 दीस जाले पूण हत्तीची बाबा योग्य रितीन रेस्क्यू करून ज्या जाग्या वयल्यान हत्ती आयलो थंयसर परत पावोवपाचो प्रयत्न सरकाराचो दिसना। आयज आमी पळयता की आमच्या फाटल्यान उगवे गांव ज्या गांवा फाटल्यान सगळी शेती आसा, तेंच्यो कवाथे आसा, तेंच्यो केळीची बागा आसा आणि आतांच हांव एका शेतकाऱ्या कडेन उलयतलो, तांची गोरवां आसात आणि हांगासर तांकां चार बीर व्हरतलो जाल्यार गोरवांक ते घालूंक मेळना कारण हत्ती खातीर फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसा सकयल वचूंक दिनात। तेंच्यो दुडगी भेणे चिबूड ही तेंची शेती आसा आणि 2 दीस जाले तांकां वचोंक मेळना, तांचें लुकसाण जाता। सो ह्या सगळ्या गजालीचे लुकसाण भरपाई कोण करतलो? आरोग्य मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टरान एक इन्स्ट्रक्शन काडपाची गरज आसा, एक डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा पंचायतीक। ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसाण जाले तांचो पयलीं पंचनामो तरी करा कारण हो सगळो घडोवन आयला त्या हत्ती खातीर। तमाशे जर पळयले जाल्यार सबंद नासधूस करून उडयल्या, लोकांचे कवाथे खाल्ल्यो, केळी खाल्ली, सगळे काबार जाले आणि आयज ही हरीबरी शेती उगव्या गांवच्या शेतकऱ्यांनी घामा कश्टांनी वयर वाडयल्या। आयज ताजेरूय तशेंच जर प्रसंग आयलो जाल्यार त्या शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें? सरकारा कडल्यान कांयच हालचाली जायनात। सो हांव विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ताका कळकळीची विनंती करता की हेजेर योग्य रितीन बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडचो। जे फॉरेस्ट ऑफिसर आसा तांच्या कडेन योग्य ती यंत्रणा ना, कितें करतले ते? सो ताजेरूय तेणी लक्ष दवरचो आणि हो जो ओमकार हत्ती आसा ज्या भागांतल्यान महाराष्ट्र किंवा कर्नाटका ज्या भागांतल्यान आयला ताका थंयसर सुखरूप परत करपाचे प्रयत्न सरकारान करचे। एक गजाल आणि दुसरी गजाल, ज्या शेतकऱ्यांचे जावं तुझ्या फकीरपाटे म्हण, जावं तुझ्या तोरशा म्हण, जावं तुझ्या तामोशा म्हण आणि जावं तुझ्या उगव्या म्हण, ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाले तांचो पंचनामो करून तांकां बेगींतल्या बेगीन कॉम्पेन्सेशन जाहीर करचें आणि आमचो शेतकरी मिनिस्टर आसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताकाय विनंती करता की ताणें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल्यान जी मदत तांकां करपाक शकता ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ह्या सगळ्या शेतकारांक करपाची गरज आसा। ही कळकळीची विनंती आसा दोनूय मिनिस्टरांक, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर आणि एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आणि मुख्यमंत्र्याकूय सांगता, तूं मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो, तातूंत पेडणे मतदारसंघूय येता, तातूंत फकीरपाटो येता, तातूंत तोरशे गांव येता, तातूंत उगवे गांव येता, तामोशे गांव येता, ह्या सगळ्या गांवांचेर तूं दुर्लक्ष कित्याक करताय? तुजो आमदार आसा हांगा, आमदार सुद्दां सारको फॉल्टी जाल्लो आसा, कांयच करूं शकना आमदार। सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी हांगा लक्ष घालची गरज आसा कारण जर हत्ती रेस्क्यू करूंक ना टायमाचेर जाल्यार सबंद पेडण्याभर जे शेतकऱ्यांची शेती आसा ही काबार जातली। हांव उदय मोहन, आमी आयज आमच्या उगवे गांवांत आहा तर हो इश्यू आयज 10-12 दीस जाले हत्ती येयला फकीरपाटा वयल्यान जे महाराष्ट्र बॉर्डरींतल्यान आमच्या गोंय बॉर्डरी भितर सरला। तितून फकीरपाटा येयले, तोरशे येयले, तामोशे येयले आणि आयज राती कडेन सकाळी फुडें आयज उगव्या गांवांत येयला। म्हाका सांग हो हत्ती असोच भोंवत रावतलो आणि हे आमचे मिनिस्टर पळयतले? वन खात्यान सुद्दां हेचेर दुर्लक्ष कितें केला? वन खात्याचे, वन विभागाचे, आमचे जे गोंयचे फॉरेस्टर आहात हे हांगा लक्ष दितात, ते मरोन हांगा काम करता, पूण जी तेंचेर यंत्रणा जाय की ही जे आमचे हत्तीक धरपाक किंवा हत्तीक सुखरूप तेंचे महाराष्ट्र बॉर्डरी सोडपाक
ती यंत्रणे तेंच्या कडेन ना. त्या यंत्रणांक लागून ते खंय तरी कमी पडटात आनी सरकार किंवा हो जो मिनिस्टर आहा वन विभागाचो तो मिनिस्टर कितें मजा पळयता हे अशें जावपाक जायना. लोकांक मारिसर रावतात, लोकांच्या घरांनी घुसासर रावतात. एक तर तुम्ही व्हडली चूक केल्यात की जी इसीचो जो रिपोर्ट जाय आशिल्लो, जे हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडल्यात, मोपा एअरपोर्टा सारखे प्रोजेक्ट हाडल्यात आनी त्या प्रोजेक्टाक इसी रिपोर्ट जाय आसलो ते आमच्या स्थानिकांक कोणाक घेवन तो रिपोर्ट काडल्यात तुम्ही. तुमकां जाय तशे रिपोर्ट दितात, तुमकां जाय तशे जे चित्र उबे करतात. आयज हो त्रास आमकां लोकलांक भोगचो पडटा, लोकलांक करचो पडटा. होच जर हत्ती मोपा एअरपोर्टार येवन ते गेटी बिटी उडयल्ले जाल्यार तुमी त्वरीत तेची व्यवस्था करतले आसल्यात. आयज आमकां शेतकऱ्यांचे तुमकां मातशी कळकळ ना. आयज आमची शेती आहा, आयज येदे व्हडले कवाथे उडयतात. आतां लोकांक जर जाय जे गाय बी बांदलेले आहात गोठ्यान तांकां चार व्हरतले जाल्यार तांकां व्हरपाक मेळना हत्तीच्या भिवन. हे हत्ती खातीरच जाय. हे हत्ती हो आयजूच येवंक ना, हो कितली वर्सां येता, हो येवकूच हत्ती येयना अशें कळपाचें कळप येता. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जेन्ना बांदला आनी जेन्ना ते फॉरेस्ट ना काबार केले तेन्ना हे हत्ती आतां शेतांतल्यान घुसपाक लागले. हे गळे रेडे रस्त्या वयल्यान घुसपाक लागले. आयज हेचो त्रास आमकां स्थानिकांक भोगचो पडटा. पण तुमचेर तशी व्यवस्था ना आमच्या स्थानिकांक लागून तेचेर कितें तरी करपाक जाय म्हणून, सुरक्षा तांकां दिवपाक जाय म्हणून. आयज म्हाजी एक तुमकां कळकळीची विनंती आसा की हत्ती लोकांच्या घरांनी घुसून लोकांक मारीसर रावं नाकात, लोकांची घरां उडयसर रावं नाकात. शेतां तर काबार करतात पूण हेच्या पयलीं त्वरीत तेची व्यवस्था करात. त्वरीत ताका महाराष्ट्र बॉर्डरीत आसा तसो व्हरून ताका सोडात. ही एक हांव सरकाराक ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान एक मागणी करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.